गोमंतक टीव्हीन हो विषय लावन धरला। बोंडवाल तळ्याचो विषय पयलीं हाताळटना कांय टेनंटांनी मिडियाक आडखळ हाडिल्ली। ते उपरांत पंचायतीचे पोवणे वेळार तळ्यात शेत रोयिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। तळ्याक पर्यावरण खात्यान वेटलँड म्हणून अधिसूचित केला। जैव विविधताय राखून दवरपा खातीर तळ्या भोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हणून जाहीर केला। ही जैव विविधताय नष्ट करपाक कोण उठला काय असो प्रश्न पडला। तुम्ही आता पळयला आमचे बोंडवली पयले कशें आसले आनी आतां कितें जालां ते थिंगासर न्हू हिंगासर सारके क्रायम जाल्ली आहा कळ्ळें न्हू। आनीक आमचे बोंडूचे थंय सदांच भरलेले आसताले। आतां तेका इंटरफेर जावपाक फकत WRD आनी कोमिदादीकूच रायट आहा। हें विदावट तेंचे नॉलेजीक विदावट त्या नॉलेज हिंगासर कोण तरी मनशान हिंगासर ते ओपन केले कळ्ळें न्हू। ती आमची पळय गेट पळय आहा ती गेटीक जागो आहा पोंच्यानल्यान वचपाक आनी वयल्यान तर एक रॉड घालीत न्हू ती गेट घुंडावपाक तशेंय करूंक जाता। कितें तरी हे दोन भाशेन तेणी केलेलें आहा कळ्ळें। आनी हें करून तेणें उदीक हे पावसाची तेणी पावस पडटालो न्हू पावसाचो तेणी एडवांटेज घेवन तेणी हें चालूच धरलें उदीक ते ताकी बरोवंकूच दिवंक ना। आनी हे म्हाका दिसता नायट टायम ते करताले कित्याक म्हाका त्या दिसा हांव गेल्लो थिंगासर त्या टायमार म्हाका थिंगा जाणटे सांगताले की रातचे चालू जाताले। आदले दिसा पासूनय तेणी उदीक सोडलां। आदले दिसा आमी गेलेले तेच्या आदले दिसा पासून तेणी उदीक सोडलां म्हूण सांगताले आनी तेणी म्हाका ते मार्की दाखयले उदकाचे आनी सारकी क्लियर गमता की तेंचें उदीक चालूच आसलें म्हणून। हे बरें व्हडलें ऑफेन्स जावन आसा व्हडली कॉन्स्पायरसी कळ्ळें न्हू। आतां आमी पुलिसीकी गमयला। हे विशीं थळावो आमदार रुदाल फर्नांडिसाक विचारल्यार ताणें टेनंटाचेर बोट दवरलां। थंयसर अतिक्रमणां जाल्यात आनी उदक आडोवन दवरपाक बांदिल्ल्या उताराचेर घरां बांदल्यात। ह्या नादी बफर झोनांत बिल्डर लॉबी घुसपाचो यत्न जाला। तशेंच हे सुवातेर कोयर आनी मेल्लीं जनावरां उडोवन तळें दूशीत करपाचो यत्न जाला अशें रुदॉल्फ सांगता। ही सुवात कोमुदिदादीच्या मालकीची देखून ह्या कृत्याचेर तांच्यांनी कारवाय करची। हांवूय पुलिशेक मेळटलो आनी हाचेर फाटपुरवण करतलो अशेंय ताचें म्हणणें। आनी एक म्हणटा ते बफर झोनान खंय तरी बिल्डर लॉबी हाडपाचो कितें यत्न बित्न चलता म्हणून अशें आयकूंक येता। पळय आनी एक पाट न्हू हांव एक पाट गेल्लो थिंगासर असोच प्रेसाकूच घेवन गेल्लो आनी थिंगासर एकलो आतां म्हाका उगडास ना कोण तरी एकलो बिल्डर थिंगासर तेणें प्लॉट करपाक केल्ले थिंगासर वचून आमी ताका स्टॉप केल्लो कळ्ळें न्हू। आनी आमकां नाका ती एरियेन कितेंच येयलेली कित्याक फाल्यां तर थिंगा घरां येयलीं तेंची फसां बाबा ते उदकान वयतलीं। तेज्या आदीं अशेंच थिंगासर गार्बेज उडयताले आमच्या टायमार सगळी घाण हाडून उडयताले आनी एनिमल्स हाडटाले मेलेलीं थिंगा उडयतालीं आनी तेजें तेल न्हू पावसान सगलें तेंचें तेल ते उदकान देंवतालें। आनी आदीं आमी नांव वयताले न्हू तेन्ना तें तेल आमकां तें तेल लागतालें आनी गाय पडटाले लोकांक तेन्ना आमी तें बंद केल्लें आमच्या टायमार कळ्ळें न्हू। आनी अशें थिंगासर आमकां ते लेखीक कितेंच इफेक्ट जातले तसलें आमकां थिंगा येयलेलें नाका। जर तूं कितें कन्स्ट्रक्शन पळयता जाल्यार आमी बंद करतले म्हाजे सायडीच्यान तरी हांव बंद करून उडयतलो आनी पंचायत सायडीच्यान पण तेणी हें बंद करपाक आनी थिंगा परमिशन कोणाकूच दिवपाक ना। तळें आटप ही सैमीक आपत्ती न्हय। नियोजीत कट रचून ल्हव हें उदक सोडलां। धबक्याक हें उदक सोडल्यार हें प्रकरण उक्ताडार येता आशिल्लें। टेनंटाक तळ्यार दावो करपाचो आसा जाल्यार तांणी रीतसर कोर्टान वचचें अशें सांताक्रूज कोमुनिदादीचो अध्यक्ष जुजे विन्संट फर्नांडीस सांगता। पळयात ताचें म्हणणें। एक्चुअली आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन केलेले आहा आनी सर्टन डिपार्टमेंटाक आमी आमचे लेटर दिलेले आहा विथ पुलीस कंप्लेन लायक वेस्ट मॅनेजमेंट डिजास्टर्स मागीर वॉटर रिसोर्स मागीर वेटलँड ऑथॉरिटीज आनी सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीज कितें। आनी आयज म्हाका 4 पुलिशेन आपयलेलो आहा फुडें ते म्हाका फुडें क्वेश्चन करतले आमी इनवॉल्व जातले कितें। आनी प्लस ते प्लेसीचेर स्टे ऑर्डर आहा कितें। आनी स्टे ऑर्डर आसतना पासून रिक्वेस्ट करून कोमुनिदादीन स्पेशली आमचो स्पेशल एटॉर्नी पिटर कितें गोसाल्वीस कितें हाडून कोर्टा कडेन हाय कोर्टा कडेन हाडून तो वाल घातलेलो। त्या आदीं नॉर्थसान उदीक बेश्टें वयतालें कितें। आतां थिंगासर कोणाच्यानूय देवंक जायना कोणाच्यानूय वचोंक जायना आनी कोण थिंगासर टेनंट ना एक्सेप्ट कोमुनिदाद ऑफ कालापूर। गोमंतक टीव्ही खातीर कालापूरच्यान समीप नार्वेकार।